भारतात फाटल्या 24 वरात 20,528 नवे कोविड-19 दुयेंती मेळ्ळ्यात. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाचे आकडे सांगतात. हे आकडे धरून देशात कोरोना दुयेंती 4 कोटी वयर पावल्यात. भारतात 49 जणांक कोरोनाक लागून मरण येयलां, जाल्यार गोंयांत 91 नवे दुयेंती सापडल्यात. भारतात 7 ऑगस्ट 2020 दिसा 20 लाख, 23 ऑगस्टाक 30 लाख, 5 सप्टेंबराक 40 लाख आणि 16 सप्टेंबराक 50 लाख. 11 ऑक्टोबराक दुयेंतींचो आंकडो 60 लाखां वयर गेल्लो. अंदू 25 जानेवारीक कोविडान 4 कोटींचो आंकडो हुंपलो. फाटल्या 24 वरात 20,528 नवे दुयेंती, 24 वरात 49 जणांक मरण. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 5.23%, सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 4.55%. दिल्लीत आयज 491 नव्यो कोविड केशी नोंद जाल्यात, कालचे परस 18% उण्यो. दिल्लीत ओमायक्रॉनाच्या BA.4 आणि BA.5 उपव्हेरियंटाच्यो कांय केशी मेळ्ळ्यात. ह्यो संसर्गजन्य केसी, पूण तज्ञांनी लोकांक भियेवपाची गरज ना अशें सांगलां, कित्याक तर ह्या उपव्हेरियंटाक लागून खर संसर्ग जायना. गोंयांत लेगीत दिसपट्ट्या केशींनी वाड दिसून आयल्या. जाल्यार आझादी का अमृत महोत्सवाचो एक भाग म्हणून गोंयांत 18 ते 59 वर्सां पिरायेच्या लोकांक गोंयांत कोरोना व्हायरसाचे बुस्टर डोस सरकारी केंद्रांनी फुकटात घेवपाक मेळटले. फुडल्या 75 दिसांनी ते घेवपाक जाय. लोकांनी मुजरत हे डोस घेवचे असो उलो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन मारला. गोंयांत 24 वरांत 91 नवे दुयेंती, 1333 जणांचे अहवाल तपासल्यात. 766 सक्रीय दुयेंती, 98.16% दुयेंती बरे जाल्यात. 24 वरांत 111 दुयेंती बरे जाले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.